अशें तरी दिसता. कारण जो तेंचो युनियन मिनिस्टर आसा तेणें एक रिप्लाय दिल्ली आसा. ते रिप्लायान सांगलेलें आसा की EIA जी एनवायरमेंट क्लियरन्स म्हणटा आमी ते एनवायरमेंट क्लियरन्साची गरज ना म्हणून, जेन्ना मरिना सारको येदो व्हडलो प्रोजेक्ट हाडटा म्हणून. सो तेका लागून खंय ना खंय आयज लोकांचे भितर पासून एक भंय निर्माण जाल्लो आसा आनी सगळे जे सानंद्रे मतदारसंघान तशेंच नावशी बे जावं आख्खे जुवारी बेचे जे जितले नुस्तेकार आसा तेंचे भितर भंय निर्माण जाल्लो आसा. आनी तेका लागून आमी एक अवेरनेस म्हणून आयज घराघरांनी भोंवता आनी दसऱ्याच्या दिसा 4:30 सुमार आमी एक अवेरनेस मिटींग ऑर्गनायज केल्ली आसा आनी सगल्यांक आमी उलो मारता की तेंच्यांनी हे अवेरनेस मिटींगेक येवचो. हांव आसलो लोकल, सो आमी जाणा हांगासरले कितें आमी कितें फेस करता तें. आनी हो आमचेर संकट कसो हाडपाचो आसा गव्हर्मेंटान, मात लेगून चिंतिना. गोंयकारां कडेन तरी हांगा आमच्या लोकलां कडेन येवन फेस तरी करून तेणी उलोवपाक जाय. कांयच ना, थंयच रावन ते पास करता. तुमी आतां व्हडले बिल्डर लॉबीक आतां तुमी एलाव करता हांगा, आनी आमच्या गोंयकारांक आतां जे लोकल आहा तिंगा चेपूंक सोदता. हें नाका जाल्लें. हांव तुमकां सांगूंक सोदता की आमचें लायवलीहूड जें आसा तें बेस्ड ऑन फीश. हांगासर सगळे नुस्तेकार आमचे भाव आसा, आमचे सगळे जाण हांगासर नुस्त्याचेरूच जगता. हो आमचो एन्सेस्टर पयलींच्यान हांगासर धंदो करता लोक. सो हांव मागतां सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडेन तुमी बऱ्या भशेन हो प्रोजेक्ट स्क्रॅप करपाचो. आमकां हांगासर हो मरिना येवपाक नाका. कांय करपाचें ना, आमी आनीक जियेतले कशें आमकां आनी कांय ऑप्शन ना न्हू, काम करपाक आनी कांय ना. देखून आमी हेजेरूच जियेता. देखून आमकां मॅरिनान हें नाका येयलेलें.